विसवप्रांत तुमका येवकार। मडगांव रवींद्र भवनात बांगलानाटक.com आणि IFB गोवा हांच्या जोड पावलान बंगाल गोय फोक मेला आयोजित केला। हो मेला 10 दीस सुमार चलतलो अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक हांणी दिल्या। IDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। थर्ड एडिशन ऑफ दिस मेळा पयली 2 वर्सां जालो तो आणि ह्या वर्साक परतून एकदा आमी बांगलानाटक.com ही जी संघटना आसा राज्य पातळीवेली संघटना जेंचे वेस्ट बेंगॉला भितर हेडक्वार्टर्स दे हॅव ऑफिस ऑल्सो इन दिल्ली, दे हॅव ऑफिस इन गोवा, तांच्या बरोबर आणि IFB गोवा हाच्या पालवान आमी हो 10 दिसांचो मेळा आयोजीत करतात। या मेळा भितर एक म्हणल्यार स्टॉल्स आसतली कलाकुसरीच्या कामाची बंगालची, त्या भायर गोंयची थोडी, आणि त्याच बरोबर हातूंत भितर गोंयच्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर कांय वर्कशॉप आमी तातूंत भितर मडगांवच्या शेजारच्या शाळांचे भुरगे ह्या वर्कशॉपा भितर पार्टिसिपेट जातले। ही वर्कशॉप आसतली बांगला आणि गोवा हांच्या विविधता जी तांची आसा, तांची जी कलाकुसर आसा, तांचे जे आर्ट आसा, तांचे जे फोक आर्ट आसा, ताचेर ही वर्कशॉप जातली, कार्यशाळा जातली। ह्या कार्यशाळे भितर 17 तारखेक पटचित्रा, 18 तारखेक लव्याची शेद्री तुमकां खबर आहा लवो, 19 तारखेक बास्केटरी, 20 तारखेक कांथा, 21 तारखेक सबाय, 22 तारखेक क्ले डॉल, 23 तारखेक बांबू वर्क आणि 24 तारखेक मधुबनी। या 8 वेगवेगळ्या प्रकारा भितर जे प्रकार आसात फोक आर्टातले कलाकुसरीचे, ते आमी गोंयच्या भुरग्यांक शिकयतले, शाळेंतल्या भुरग्यांक। हातूंत भितर 8 बंगालचे आसात आणि 2 गोंयचे आसात। बिसाइड्स दीस एवरीडे इवनिंग आमचे कल्चरल प्रोग्राम जातले। हातूंत भितर 16 तारखेक बेंगॉल गोवा म्युझिक एन्सेम्बल, हातूंत भितर आसतले देबालिना भौमिक कलकत्ताचे, दिव्या नाईक आणि कार्लोस गोन्साल्वीस गोंयचे, हांचे एक जॉईंट जे फ्युजन जे आसा पळय तातूंत 16 तारखेक आमी इनॉग्रेट करतले। मागीर 17 तारखेक आकापेला तुलेता हे बँड फिनलँडाचे। 18 तारखेक युनिक प्रोग्राम आसतलो स्विस गोवा म्युझिक एन्सेम्बल, स्विसाचे जे जाज कपल आसा, वाजोवपी कपल, ते आणि गोंयचे घुमट ढोल हाचे एक फ्युजन आमी निर्मिती केल्ली, रवींद्र भवनाची निर्मिती ती, रवींद्र भवन आणि स्विस म्युझिशियन्साची, आणि ताजो परफॉर्मन्स आमी 18 तारखेक